नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांचेर आयज शासकीय इतमानान जाल्ले निमणे संस्कार. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी हेर शासकीय अधिकाऱ्यांनी ओपली आर्गां. राजकीय फुडाऱ्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर उक्तायले दूख. एकवटीत राष्ट्राचे महासचिव आंतोनियो गुटेरेस हांणी भारतीय अर्थवेवस्थेक आकार दिवपी राजकारणी म्हूण उक्तायले मत. सर्गेस्त डॉ. मनमोहन सिंग हांणी देशाच्या अर्थवेवस्थेक दिल्ल्या योगदानाचो आदर करतना भाजप सरकार उभारतले स्मारक. काँग्रेस फुडारी संदीप दीक्षित हांणी मुखार हाडिल्ल्या 2 गंभीर प्रकरणां दिल्लीचे नायब राज्यपालान चवकशीचे दिल्यात आदेश. फटीचे मतदार वाडयल्ल्याचो भाजपाचो आम आदमी पक्षाचेर आरोप. उत्तर भारतांत थंडीचे ल्हार अदीक खर. श्रीनगर, उत्तराखंड, दिल्लींत ऑरेंज अलर्ट जारी. आता खबरो विस्तारान. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांचेर आयज शासकीय इतमानान निमणे संस्कार जाले. 26 डिसेंबराक ते संवसाराक अंतरिल्ले. आयज सकाळी 9:30 वरांचेर दिल्लींतल्या AICC मुख्यालयान तांच्या निमणे यात्रेक सुरवात जाली. ह्या वेळार नागरिकांनी, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तांकां आर्गां ओपली. उपरांत तांची कूड निगमबोध घाटाचेर व्हेली. थंय तांकां शासकीय सलामी दिल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अमित शाह, JP नड्डा तशेंच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आर्गां ओपली. ह्या वेळार काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी हेर पक्षाच्या वांगड्यांनी तांकां आर्गां ओपली. सैन्य दळ, हवाई दळ आनी नौदळाच्या मुखेल्यांनी आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां निमणी आर्गां ओपली. उपरांत सीख गुरूंनी गुरबानी म्हणत उपरांत तांचे निमणे संस्कार जाले. गोंयचे राज्य काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी दिल्लीच्या AICC मुख्यालयान आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओपली. आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर भारतीय फुडाऱ्यांनी शोक उक्तायला. भारतीय संविधानाचेर विश्वास दवरपी एक फुडारी म्हूण ते सदांच स्मरणांत उरतले अशा उतरांनी फुडाऱ्यांनी तांकां निमणी आर्गां ओपली. देशा खातीर उदरगतीची मोख दवरपी फुडारी जाणे भारतीय अर्थवेवस्थेक उदरगतीच्या रस्त्यार व्हरपाचे यत्न केले असो राजकीय फुडारी म्हूण डॉ. मनमोहन सिंग हांकां देश सदांच याद करतलो अशें फुडाऱ्यांनी आपल्या शोक संदेशांत सांगलें. Several Nobel Prize winners in economics, but he is above that because the whatever ideals, whatever the knowledge he acquired, he practiced in this country. The many of the things which was against the poverty of this country, hunger of this country, and also which was envisaged in the Constitution of India, maybe inscribed in the directive principles or the fundamental rights he implemented. Right to work through Manrega, right to information, right to education, and many of these rights which have been in the statute book of this country, he made it written on the hearts of the people of this country. Well, he was Prime Minister, but I've known him even much earlier when I was at the United Nations and he presided over the South Commission in Geneva. So I've known him for a long time, admired him greatly, a man of great integrity, honesty, commitment, compassion, wisdom, somebody who had a vision for the future of the country, cared about the young, cared about how to improve the nation for future generations. He was a transformational leader who saved our economy in many ways, liberalized the economy, but brought us so many other things, including the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the Indo-US nuclear deal, right to information, right to education, pulled millions of people out from below the poverty line. So much that he has done that constitute an ineradicable legacy
for the nation. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को दिया है, हम राजनीति को बदल दें, हम अपने व्यक्तित्व को ना बदलें, राजनीति को बदल दें, ऐसा संदेश उनके जीवन से हमको मिला है। वहाँ हम लोग सब पहुँचते हैं। अब वो तो एक ऐसी घड़ी होती है हर व्यक्ति के जीवन में और हर समाज के जीवन में, जिससे हम लोग हट नहीं सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते। बस प्रार्थना इस बात की होती है कि ये दिन अभी ना आए, आज ना आए, इस पल ना आए। जब आ जाता है तो उसका सामना करना पड़ता है, करेंगे, लेकिन याद जिंदा रहेगी, ऐसा हमारा मानना है और वो उस दृष्टिकोण से वो अमर रहेंगे, ये हमारा मानना है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकॉनमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे, पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ, उनके दोनों बेटियाँ, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस, और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। एकवटीत राष्ट्राचे महासचिव आंतोनियो गुटेरस हांणी आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर शोक उक्तायला। भारतीय अर्थवेवस्थेक डॉ मनमोहन सिंग हांणी आकार दिल्लो, तशेंच संवसारीक मळावेली वाटचाल आनी सहयोग हातूंत डॉ मनमोहन सिंग हांचें सक्रीय योगदान आशिल्लें अशें उतरांनी आंतोनियो गुटेरस हांणी आपली संवेदना व्यक्त केली। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी भाजपा आनी एनडीए सरकार सर्गेस्त डॉ मनमोहन सिंग हांच्या यादीन स्मारक बांदपा खातीर जागो राखून दवरला आनी हे विशीं काँग्रेस पक्षाक कळीत केल्ल्याची म्हायती दिली। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांणी भारताच्या आर्थीक उदरगतीक मोलाचें योगदान दिलां अशा राजकीय फुडाऱ्याचो सरकार आदर करता अशें तांणी सांगलें। यादिस्तीक बांदपा विशींची पुराय प्रक्रिया बेगिनात बेगीन पुराय करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें तांणी सांगलें। व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से
नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। प्रयागराज हांगा जावपी महाकुंभाच्या फाटभुंयेर प्रशासनान तयारी नेटान चलयल्या। प्रयागराज जंक्शनाचेर मॉक ड्रिल आयोजीत करून पावसाळा कोसळप आनी हेर आपतकालीन सेवेचो अभ्यास ह्या वेळार आयोजीत केल्लो। 13 आखाड्यांतल्यान साधू संत महाकुंभ आयोजीत जावपी वाठारांत येवपाक सुरवात जाल्या। से देश विदेश से समस्त महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सचिव महामंत्री समस्त पदाधिकारियों के साथ मां गंगा मां जमुना मां सरस्वती त्रिवेणी के पावन क्षेत्र में आज भगवती को विराजमान करके नेशनल ब्रह्मचारी अपनी अपनी आराधना में सम्मिलित हो। क्योंकि अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का स्थान है और अग्नि अखाड़े के महंतों को पूजा पद्धति का पूरा ज्ञान होता है और उस पद्धति से वो पूजा वेदों के मंत्रों द्वारा पूरी तरह से अपने आगाज का। अयोध्येचे पुलीस महासंचालक प्रवीण कुमार हांणी काल जाल्ल्या पुलीस बसकेत व्हडा प्रमाणात येवपी भक्तांक हाताळपा खातीर आनी तांच्या सुरक्षे खातीर फावो ते उपाय येवजण्यो करपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची तांणी माहिती दिली। कुंभ को लेकर के भी रोड सेफ्टी को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर के यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवश्यक विचार विमर्श किया गया, निर्देश दिए गए। समय समय पर जो भी हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं उनकी समीक्षा की है। आपराधिक न्याय प्रणाली को और दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए गए उनकी भी समीक्षा की गई है। और जो इस समय सर्दी में जो क्राइम बढ़ते हैं और प्लस जो यातायात को लेकर के जो स्थितियाँ आती हैं उनको बारे में बताया। तमिळनाडूतल्या अण्णा विद्यापीठान यौन शोषण प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयान सुनावणी केल्या। तमिळनाडूचे राज्यपाल RN रवी हांणी अण्णा विद्यापीठाचो भेट दिवन घटनास्थळार वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। 23 डिसेंबराक एका विद्यार्थिनीच्या यौन शोषणाचे एक प्रकरण मुखार आयले। मद्रास उच्च न्यायालयान बायलां IPS अधिकाऱ्यांची एक खासा तपास पंगड स्थापन करपाचे आदेश दिल्यात। तशेंच पुलीस आनी विद्यापीठाकडल्यान ह्या प्रकरणात चूक जाल्ल्याचे स्पष्ट जालां अशें न्यायालयान सांगलां। ह्या प्रकरणातली FIR लीक जावप ही एक खूब गंभीर चूक आसा अशें न्यायालयान स्पष्ट केलां। न्यायालयान प्रभावित विद्यार्थिनीक 25 लाख रुपया मजत म्हूण दिवपाचे निर्देश दिल्यात। तशेंच तिका आनी तिच्या घरच्यांक अंतरीम सुरक्षा दिवपाचे आदेश दिल्यात। आम आदमी पक्ष सध्या 2 मुखेल प्रकरणांनी घुस्पला। वेंचणूक येवजणेच्या नांवार डेटा जमा करपाच्या प्रकरणात सध्या आम आदमी पक्ष चर्चेत आयला। दिल्लीच्या नायब राज्यपाल ह्या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्यात। तशेंच पंजाबातल्यान कोट्यांनी रुपया दिल्लीन हाडिल्ल्या विशीं चौकशी जावपाचे आदेश जारी जाल्यात। काँग्रेसचे फुडारी संदीप दीक्षित हांणी हे विशीं कागाळ केल्ली। दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन आम आदमी पक्षाचेर फटीचे वेंचणूक वळखपत्र जारी करपाचो आरोप केला। 2014 ते 2025 मजगती व्हडा प्रमाणात मतदारांचो आंकडो कसो वाडलो असो प्रश्न भाजपान आम आदमी पक्षाचेर केला। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 19 लाख। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है। अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1 करोड़ 33 लाख। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख लोग बढ़ते हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1 करोड़ 48 लाख हो जाता है। और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ 53 लाख मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। बांगलादेशांतल्यान खुबशे निर्वासित भारतीय पाविल्ल्याचो दुबाव भारतीय जनता पक्षान उक्तायला। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पुलिस स्टेशन शाहीन बाग। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम। एक्यूज 2 किस्मिक। एक्यूज 3 मोहम्मद नईम। एक्यूज 4 शबाना खातून। ये FIR दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं।
नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। रामेश्वर हांगा अग्नितीर्थम दर्यादेग वाठारांत घाण आनी दूषित उदक दर्या उदकांत मिसळपाचो मुद्दो सध्या पर्यावरण प्रेमी मदीं चर्चेंत आयला। घाण उदक दर्याच्या उदकांत मिसळिल्ल्यान थळावे लोकांक, पर्यटकांक तशेंच दर्यांतल्या जिवांक धोको निर्माण जाला। अग्नितीर्थम वाठारांतले रस्ते लेगीत ह्या घाण उदकाक लागून प्रभावित जाल्यात। हांगा येवपी पर्यटक ह्या दर्या वाठारांत न्हावपाक वतात त्या वेळार ह्या दूषित उदकाचो त्रास जाणवता। हे विशीं मद्रास उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्या, जाका लागून ह्या दर्यादेग वाठारांत दूषित उदकाचो प्रवाह बंद करचो अशी सुचोवणी केल्या। 33व्या दिपाजी राणे राष्ट्रीय ट्रेकिंग एक्सपिडिशनाचे आयोजन साहस अकादमी हांणी पुरातन खात्याचे सहयोगान आयोजित केला। 33 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या फाटभुंयेर हे ट्रेकिंग छत्रपती शिवाजी महाराज पारगड, मनोहरगड आणि रांगणागड ह्या ऐतिहासिक किल्ल्यांक 26 ते 28 डिसेंबर मजगती भेट दिली। ह्या कार्यावळी वरवीं ऐतिहासिक किल्ल्याविशीं अधिक जनजागृताय आणि किल्ल्याच्या दुरुस्ती विशीं कामां हातीन घेवपाची जागृताय हाडपाची मोख दवरिल्ली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 26 डिसेंबराक सांखळे सावन 66 वांगड्यांच्या पंगडाक बावटो दाखोवन सुरवात केली। पुरातन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या ट्रेकिंग एक्सपिडिशनांत वांटो घेतिल्लो। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो पिसो। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। पिसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। सर्वोच्च न्यायालयान पंजाब हरियाणा शिमेर धरण्याचे बशिल्ले शेतकारां विशीं एक मुखेल आदेश जारी केला। फाटले 32 दीस उपोशणाचेर बशिल्ले शेतकार फुडारी जगजीत सिंग दल्लेवाल हाका वैजकीय सहायता दिवपाचो असो आदेश थळाव्या सरकाराक दिला। हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयान पंजाब सरकाराक धारेर धरला। इतले मजगती पंजाब सरकारान दल्लेवाल हाका वैजकीय मजत दिवपाक असहकार्य दाखयला। जगजीत सिंग दल्लेवाल हाची भलायकी सध्या खालावल्या। इतले मजगती पंजाब हरियाणा शिमेर शेतकार धरणार बसून आपल्या मागण्यांचेर अडून रावल्यात। उत्तराखंड वाठारांत व्हड प्रमाणात बर्फ आनी थंडीचे ल्हार चालू आसा। उंचेल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बर्फ पडून सामान्य जीण विस्कळीत जाल्या। उत्तर काशी आनी हेर वाठारांनी पावसा सयत बर्फ पडपाच्यो घडणुको घडल्या। हवामान खात्यान 2200 मीटर उंचायेच्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात बर्फ पडपाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच उत्तराखंडाच्या सगळ्या जिल्ह्यांनी शिंयाच्या वातावरणाक लागून ह्या वाठारांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला। चिमोली जिल्ह्यात सगळ्या शाळांक आनी अंगणवाडी केंद्रांक सुटी जाहीर केल्या। कारगिल वाठारांत व्हडा प्रमाणात बर्फ पडिल्ल्यान कारगिलाक जोडपी नॅशनल हायवे 01 आनी कारगिलाक झास्कर हांगा जोडपी नॅशनल हायवे 301 हे दोनूय हायवे बंद दवरल्यात। उपआयुक्त श्रीकांत सुसे हांणी बेगिनात बेगीन सगळे मुखेल रस्ते साफ करतले अशें आश्वासन दिलां। इतले मजगती ह्या पुराय परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर
आणि नागरिकांच्यो कागाळी आयकुपा खातीर 24 वरां वावुरपी कंट्रोल रूम स्थापन केल्यात। तत्काळ साधन सुविधा, जेवण, इंधन, वखदां हाचो सांठो जिल्लो कार्यालयान उपलब्ध आसा अशी माहिती प्रशासनान दिल्या। दिल्ली एनसीआर वाठारांत पडिल्ल्या पावसाक लागून थंडीचे वातावरण अदीक खर जाला। सफदरगंज वाठारांत 1901 वर्सा उपरांत दुसरे खेपे सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या। खुबशा वाठारांत उदक भरिल्ल्यान येरादारी प्रभावित जाल्या। पावस पडिल्ल्यान तापमान उणें जावन उत्तर भारतांत धुके आनी पावसाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचेर प्रसारित जावपी मन की बात कार्यावळीन नागरिकांबरोबर आपले विचार मांडटले। मन की बात ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 117वो भाग थारतलो। ही कार्यावळ आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिनींचेर तशेंच एअर न्यूज संकेतथळाचेर आणि न्यूज ऑन एअर ह्या मोबायल ॲपाचेर वितरीत जातलो। एअर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ आणि माहिती आणि वितरावण मंत्रालयाच्या यूट्यूब वाहिनीचेर ह्या कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण जातले। आकाशवाणी ह्या कार्यावळीच्या हिंदी वितरावणा उपरांत थळाव्या भाषांनी ह्या कार्यावळीचे वितरावण करतली। हॉकी इंडिया लिगाच्या 2024-25 आवृत्तीक आयज सावन रोकेला ओडिशा हांगा सुरू जाता। बिरसा मुंडा स्टेडियमाचेर आयज राती जावपी खेळांत दिल्ली एसजी पायपर्स गॉन्सेका हांच्या आड खेळटले। हो खेळ राती 8:15 वरांचेर सुरू जातलो। हॉकी इंडिया लिगाचे वितरावण प्रसार भारतीच्या वाहिनींचेर जातले हाची प्रेक्षकांनी नोंद घेवची। मेलबॉर्न हांगा चालू आशिल्ल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं चवथ्या कस लावपी क्रिकेट सामन्याच्या भारतान 9 गडे वगडावन 358 धांवड्यो केल्यात। तिसऱ्या दिसाच्या सुरवातेक भारतान 5 गडे वगडावन 164 धांवड्याचेर खेळटालो। कांय गडी वगडायल्या उपरांत नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर ह्या जोडयेन भारताक स्थिर स्थितीचेर पावयले। नितीश कुमार रेड्डी हांणी 100 धांवड्यो पुराय केल्यात। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। आदले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग हांचेर आयज शासकीय इतमानान जाले निमणे संस्कार। राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी हेर शासकीय अधिकाऱ्यांनी ओपली आर्गां। राजकीय फुडाऱ्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग हांच्या निधनाचेर उक्तायले दूख। एकवटीत राष्ट्राचे महासचिव आंतोनियो गुटेरस हांणी भारतीय अर्थवेवस्थेक आकार दिवपी राजकारणी म्हूण उक्तायले मत। सर्गेस्त डॉ. मनमोहन सिंग हांणी देशाच्या अर्थवेवस्थेक दिल्ल्या योगदानाचो आदर करतना भाजप सरकार उभारतले स्मारक। काँग्रेस फुडारी संदीप दीक्षित हांणी मुखार हाडिल्ल्या 2 गंभीर प्रकरणांत दिल्लीचे नायब राज्यपालान चवकशीचे दिल्यात आदेश। फटीचे मतदार वाडिल्ल्याचो भाजपाचो आम आदमी पक्षाचेर आरोप। उत्तर भारतांत थंडीचे ल्हार अदीक खर। श्रीनगर, उत्तराखंड, दिल्लीन ऑरेंज अलर्ट जारी। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।